सोपटेक भाजपात हाडपाची खेळी चुकीचीच. परत सोपटेक तिकेट दिल्यार वावुरचे नात. मांद्रे भाजपा गट समितीची पार्टेक शिटकावणी. नुस्तेबंदी उपरांत गोंयच्या बाजारात नुस्त्याचो उणाव. नुस्तें जावंक लागला म्हारग. काणकोणच्या नेता नुस्तें उक्त्या गाडयांतल्यान. पुलीस म्हणटात आमकां कसलोच आदेश आयिल्लो ना. वास्को खारीवाडो जेटीचेर जालो खून. कामगारान घेतलो कामगाराचोच घात. पुलिसांनी 24 वरां भितर धरलो आरोप्याक. योग आनी नॅचरोपॅथीचो जातलो आनीक अभ्यास. आयुष मंत्र्याची घोषणा. पणजे जाली आंतरराष्ट्रीय योग परिशद. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आता खबरो विस्तारान. काँग्रेसीचो आमदार दयानंद सोपटेक भाजपात हाडपाची खेळी पक्षाच्या निर्णया विरुद्ध आशिल्लो हाचो मांद्रे भाजपा ब्लॉकान पुनरुच्चार केला. परतून सोपटेक पक्षान तिकेट दिले जाल्यार ताचे खातीर वावुरचे नात असो निश्चय पक्ष वावुरप्यांनी केला. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक कुशीक दवरून सोपटेक पार्टेत घेवपाचो निर्णय मांद्रेच्या भाजपा वावुरप्यांक आवडूंक ना. थळाव्या पक्ष वावुरप्यांक थातारपा खातीर पक्षाध्यक्ष तेंडुलकार गांवांत आयिल्लो, पूण ताच्या निर्णयाचो आमी निशेध केलो अशें वावुरप्यांनी सांगले. पळयात. का त्यांनी माझ्याकडे चर्चा केली म्हणजे कसं काय करू असं स्पष्ट विचारला. तेव्हा मी स्पष्ट सांगितलं आम्ही जाहीररित्या जी सभा घेतलेली त्या सभेत मांद्रे मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांनी जो ठामपणे निर्णय घेतलेलो, आम्ही जे सगळे कार्यकर्ते आहेत ते पार्सेकर सरांच्या बरोबर होतले. आम्ही आणखी कोणाचीच ह्या कर्ज शिफारचे ना. बीजेपी नवो आता येयला न्हय, सोपटे येयला, ताका तुमी एक्सेप्ट करिना. एक्सेप्ट कशें करतले आमी ताका? आमी फक्त ठामपणे पार्सेकर सरांच्या बरोबर आणि पार्सेकर सराकच आमी कशी तिकीट मिळून घेतली आणि त्यांच्या बरोबरच रावतले हे आमी मंडळ तिकेट ठामपणे सांगतले. पक्षान आमची विनंती मान्य करचीच पडटली, तांकां ही तिकेट दिवचीच पडटली. कारण जे 4 जे पहिले संस्थापक म्हटले जातात, मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नाईक, आर्लेकर आणि पार्सेकर सर, ह्या पार्सेकर सरांनी मुद्दाम डावळलेले असतात. सगळ्या कार्यकर्त्यांक मांद्र्यातीलच नाही तर संपूर्ण गोव्यातील जनतेक हो कळलेलो आसा. यांच्यांनी पार्सेकर सरांचो विश्वासघात केलेलो. जे स्थापन करण्याचेर जर असो विश्वासघात करतात जाल्यार हांकां लोक कशे स्विकारतले? सरळ म्हाजे कडेन येयला, म्हाका टुर्नामेंटाची पयली विचारपूस केली. टुर्नामेंटाची विचारपूस केल्या नंतर म्हाका ताणें सरळ प्रश्न केलो की तूं इच्छूक आसा इलेक्शन कंटेस्ट करपाक, येणारी पोटनिवडणूक? हांवें म्हटल्यार तातूंत म्हटलें तुमी पक्ष तिकेट दिशात जाल्यार करपाक तयार आसा म्हटलें. हांवें म्हटलें. त्याच्या नंतर राजकीय असो विशय ताणें खंयचोच कांयच केलो ना. परत टुर्नामेंटाची खबर केली आनी आपूण सहज येयलो न्हू, वयता वयता तुजी खबर घेवया आनी आपल्याक कळ्ळें की तो हांगासर ग्रावंडार आसा आनी तो ग्रावंडार येयलो म्हाजे कडेन आनी गेलो. म्हाका ताणें स्पश्टपणे हो एकच प्रश्न केला, राजकीय जर दृश्ट्या खंयचो प्रश्न केला, एकच हो प्रश्न केला. हेच्या नंतर ताणें एक ब्र काडूंक ना. आयची राजकीय स्थिती किंवा बाबा कितें आहा मतदारसंघान एक ब्र काडलो ना तेणी. आनी म्हाका हार्डली तो 6-7 मिनटांपर्यंत थंयसून तो गेलो. तुम्ही जर त्या सोपट्याक जर तिकेट दिवन निवडून हाडपाचो जर प्रयत्न करशीत जाल्यार ते मांद्र्यांतले कार्यकर्ते कशे ओगी रावचे ना, ताका कसो वडोवपाचो जावो ते आमी ठरयतले. तेन्ना सुद्दां अशें उलोवं नाका. कित्याक म्हटलें उलोवं? हें हांव उलयना म्हटलें. म्हाज्या पोटान जो म्हटलें वडा भाव खावन जो कार्यकर्तो आसा तो उलयता. आनी अशें जर तुमी सबंद रस्त्यार वयशात अशे हजारांनी कार्यकर्ते मेळटले तुमकां की तुमकां ते आशीत खूब करता की असलो अध्यक्ष आमच्या भारतीय जनता पक्षान आसा काय कितें? जाका नीतिमत्ता ना, काय ना, विचार ना, काय ना, वचत थंय जाय तशी व्यक्तव्यां करता. असो अध्यक्ष बीजेपीन केन्ना तयार केलो काय कितें? प्रत्येक गांवांनी पावलो हो रातचो भोंवता कित्याक काय म्हणून हांव ताका प्रश्न करता. नांव सांगता भाऊ विजय गेलो म्हणून आनी असले हे चाळ्या करपाक काय कितें? खंय आमकां कार्यकर्त्यांक फोंडान घालपाचो प्रयत्न करता, तेच्या बरोबर तो पक्षाकूय म्हणान घालता. हांव ताका म्हणटा की आयज पक्ष जर सुदारपाची गरज आसा तूं पयलो राजिनामो दी आनी मागीर सगळे आमी जाग्यार हाडून उडयता. मांद्रेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. फॉर्मेलिनाचे तपासणेच्या बाबतीत लोकांक अजून खात्री पटिल्ली दिसना. सरकारान नुस्त्याचे आयातीचेर बंदी घाल्या. हे बंदी उपरांत बाजारात नुस्तें कमी जाला, ताचे दरूय वाडल्यात. अशें असले तरी काणकोणच्यान उक्त्या गाडयांतल्यान नुस्तें भितर येता हे थळाव्या लोकांनी गोवा 365चे नदरेक हाडून दिला. सध्या हे नुस्तें गोंयकार खातात. पळयात एक रिपोर्ट. क्या लाए बच्ची? क्या लाए?
तार ले लाया है। एफडीए का लाइसेंस है आपके पास? वो लाइसेंस उधर नंबर विंबर पूरा दिया है बस। किधर दिया है? उधर ये इसमें दिया। इसको दिया है, हाँ नंबर दिया। लेकिन आपका रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर आपका रजिस्टर हुआ है किधर हुआ है? उधर मड़गांव में किया। रजिस्टर है आपके पास? इधर दिया नहीं। अभी पुलिस को क्या दिखाया? पुलिस को अभी इधर गेट पे क्या दिखाया आप लोगों ने? नहीं नहीं, हमारा गाड़ी नंबर पूरा दिया हुआ है इधर। इधर दिया हुआ है। और इसको पुलिस को क्या दिखाया अभी आपने डॉक्युमेंट्स? डॉक्युमेंट्स कुछ नहीं। कुछ नहीं, ऐसा है। थळाव्या लोकांक पुलिसांनी सांगलें आमच्यो गेटी मोडल्यात, तांकां कशें आडावपाचें, आमकां कायदोय खबर ना आनी वयल्यान तशी आमकां ऑर्डरूय ना। एफडीए आमच्यो कागाळी आयकपाचे मनस्थितींत ना अशें थळाव्या लोकांकय आतां दिसपाक लागलां। नुस्तें भायर धाडपाचें बंद करचें अशें विरोधी पक्ष आनी लोकांची मागणी आसा, निदान गांवठी नुस्तें। पूण चडशे लोक खायनात अशें नुस्तेंच भायर धाडटात अशें अधिकारी सांगतात। अशी एकामेकांच्या विरोधांतलीं मतां हालीं आयकुपाक मेळटात। पळयात। पयर सगळं रातचे 12 सुमार आमी बाजारांत राविल्ले तेन्ना एक बेलेरो जीप ओपन नुस्त्याचें उदक उडयत होता। म्हणटा आमकां डावट पडलो की ही गाडी नुस्तें घेवन वता दिसता म्हण, आनी त्या गाडयेचो नंबर KA30A2874 ह्या गाडयेचो आमी फाटलाग केलो। आनी जेन्ना आमी फाटलाग करून वता तेन्ना पुलीस स्टेशना कडेन गोवा आनी कर्नाटका गेट थंय गाडी थांबली आनी तो गेलो आनी RTO कडेन कितें तरी खिडकेन हात घालून कितें तरी ताणें प्रसाद दिलो। ताजे नंतर तो मुखार एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या हातून गेलो, तांकां कितें तरी दिलें आनी तो थंयच्यान वचपाक लागलो कर्नाटका वचपाक। तेन्ना हांवें गेटीर पुलिसेक विचारलें, बाबा ही तुमी गाडी नुस्त्याची कित्याक अडोवना? तेन्ना तो म्हाका म्हणपाक लागलो की ही जी गेट आसा ती मोडिल्ली आसा आनी आमी अडोवपाक शकनात। जाल्यार तांणी बाकीच्यो खूब अश्यो गाडी आडोवन दवरिल्ल्यो आनी ताची गाडी चॅकींग करताले आनी एक्सायज चॅक करताले। तुमी बाकीच्यो गाडयो आडोवन ट्युरिस्टांक त्रास करतात जाल्यार ती कित्याक तुमी गाडी हाडिल्ली ना काय चाललें? तर तो म्हाका म्हणटा गेट मोडल्या आनी ताका लागून आपूण ती नुस्त्याचीच गाडी स्पेशल सोडल्या म्हूण। कारण आयज काल फॉर्मेलिनाचो सगळ्याक बोवाळ पडला, फॉर्मेलिन मारून नुस्तें हाडटात व्हरता म्हूण। आनी पुलीस हातून इनवॉल्व आसा काय कितें असो म्हाका एक डावट पडलो आनी तेन्ना हांवें पुलिसेक विचारलें। तर पुलीस म्हणटा गेट मोडिल्ल्यान हो सगळो प्रॉब्लम जाल्लो आसा आनी आमकां कायद्यान वयल्यान कांयच लेटर आयिल्लें ना आनी आमकां कायदो खबर ना। जर पुलिशेक कायदो खबर ना जाल्यार फक्त लोकांक आडोवन त्रास दिवपाचोच कायदो खबर आसा, हो कायदो कसो तांकां खबर ना जाल्यार हातून कितें तरी घोडबंगाल आसा अशें आमकां दिसता। पुलिशेक विचारलें तर पुलीस म्हणटा आपल्या कायदो खबर ना, गाडी सोडपा जाता काय ना ती, आपूण त्या कायद्याचेर अभ्यास करता म्हूण। आनी हांवें म्हणलें तुमी ही गाडी खंयच्या डिपार्टमेंट सोडल्या? तर तो म्हणटा आमी हांगा गाडी अडोवंक शकना कारण आमची मेन गेट आडीची मोडिल्ली आसा म्हूण। तेन्ना हांवें ताका विचारलें तुमी इतल्यो ज्यो गाडी आडयतात, एक्सायज गाडी आडयतात, पुलीस गाडी आडयतात, ट्युरिस्टांक भरपूर त्रास दितात, तेन्ना ह्यो नुस्त्याच्यो गाडयो खंयच्या कायद्या प्रमाणे सोडटा काय म्हूण। बांबोळच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत। सत्तरीतली जमीन ही सत्तरीच्या भुंयपुताची, सरकाराची न्हय हे वास्तव सरकारान मान्य करचे अशें गांवांतल्या लोकांनी मागलां। जमीन महसूल कायद्यांतल्यो फटीच्यो तरतुदी फाटीं घेवन मे म्हयन्याचे 10 तारखेची अधिसुचोवणी रद्द करची अशें सत्तरी भूमिपुत्र समितीन मागलां। पोर्तुगीजांनी जमनी आमच्या नांवार केल्यात, देखून सरकाराक हाचेर आनी कांयच करपाची गरज ना अशेंय ते म्हणटात। सरकारान ही दुरुस्ती फाटी घेवची हाचे खातीर सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेच्या वांगड्यांची बसका जाली, पूण दुरुस्ती फाटी घेतलीच ना, फकत वेळ वाडोवन दिलो अशें सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेचो वांगडी विश्वेश प्रभू म्हणटा। ही चळवळ म्हणल्यार राजकी गिमीक अशें रोहन खंवटेन म्हणिल्लें, ताच्या ह्या वक्तव्याचोय ताणें निशेध केलो। इतल्या वर्सां वाळपयच्या आमदारांनी दोनूय आमदारांनी आलवारा नाल्यार लँड इश्यूज जे सत्तरीच्या हेजेर केन्नाच आवाज करूंक ना, एसेंब्लीन केन्ना मांडूंक ना। आनी जेन्ना हो आमी मुवमेंट सुरू केलो सत्तरीच्या लोकांनी तेन्ना फक्त फुकटचें क्रेडीट घेवन एमेंडमेंट जो लास्ट डेट आसलो प्रोसेसाचो तेज्या आदल्या दिसा तेंच्यांनी रोहन खंवटेक एक नोट दिल्लो आसा आनी रोहन खंवटे सांगता की ह्या नोटाच्या आदारार आमी एक वर्साचो टायम लिमीट एक्सटेंड केल्लो आसा त्या प्रोसेसाचो। आलवारा न्यू एमेंडमेंटाक जो लोकांक टायमींग दिल्लो तो एक वर्स तेंच्यांनी वाडयल्लो आसा। आतां डेट एक्सटेंड केल्ली आसा ह्या मुवमेंटाच्या, हो एक फर्स्ट दबाव निर्माण जाल्लो मुवमेंटान ह्या आमच्या सत्तरीच्या 700-800 लोकांची वाळपयन सभा जाली ह्या एमेंडमेंटाक विड्रॉ करूंक जाय ह्या डिमांडान। म्हटल्यार हेंच्यांनी विड्रॉ करपाचें कांयच उलोवंक ना, फक्त टायम लिमीट एक्सटेंड केल्ली आसा। हो बेश्टो सत्तरी पुरतो मुवमेंट न्हू, हो गोंयभराच्या चडशा भागांक हो मुवमेंट आसा, हें रेवल्युशन आसा। ह्या रेवल्युशनरी मुवमेंटाक तेणें पॉलिटिकल गिमीक म्हटलेलें आसा। हेजो आमी सगळ्यान पयलीं निशेध करता की ह्या येद्या मोठ्या मुवमेंटाक आयज आमचो रोहन खंवटे पॉलिटिकल गिमीक म्हणटा। एका वटेन विश्वेश राणे ह्या नोटान मानता की सत्तरीच्या लोकां कडेन ही जमिनी कितलेशेच जनरेशनां लोकां कडेन आसा म्हणून एका वटेन म्हणटा,
आनी एका वटेन आमचें गव्हर्मेंट म्हणटा आतां आमी खंय तरी क्लास 2 तुमकां ऑक्युपन्सी दितली. ऑक्युपन्सी ह्या शब्दाचो अर्थ आसा एनक्रोचमेंट. इवन पोर्तुगीजांनी टायटल्स दिल्ली आसा, आल्वारा टायटल्स. ती हे सरकारांनी वेगळे आमकां टायटल्स दिवपाची गरज ना, आमकां पयलींच टायटल्स दिल्ले आसा. आनी आयज हे सरकार म्हणटा खंय तरी आमी क्लास 2 दिता, तुमकां हे दिता, एनक्रोचर म्हणून दिता. सांगतना मालक म्हणून सांगता, म्हणल्यार एनक्रोचर धरूंक शकता. होच एक फ्रॉड आसा. आनी सत्तरच्या लोकांक जे सादे आसा, जांकां भियातात सगळ्या कायद्यांक आनी अशें तांकां दिसलें म्हणून लोकांक ते जमिनी हांगा जे सत्तरीन उरलेले आसा त्यो बळोवपाचें षडयंत्र जाल्लें आसा. विशेश जाणांक खबर ना आपूण कितें बरयता आनी सरकार कितें उलयता हे तेणेंच घोळ करून उडयला, तोच एक्सेप्ट करता. फियर एंड एन्झायटी सरकार निर्माण करता. दहशत ही आसा ती सरकारान निर्माण केले हे एमेंडमेंटा थ्रू, फ्रॉडन एमेंडमेंटा थ्रू. हे आयज विश्वेश राणात मानता. रोहन खंवटे म्हणटा की आमी मालकी दिवपाची आसा. हो जो एमेंडमेंट केल्लो आसा लोकांक मालकी दिवपा खातीर केल्लो आसा. आमी ताका विचारता तूं खंयसून मालकी दितलो, तूं मालकी दिवपी कोण? आमकां मालकी पयलींच आहा, आमकां डेफिनेट टायटल्स पयलींच लोकांक आल्वारा पोर्तुगीज टायमार आमकां डेफिनेट टायटल आमकां मेळिल्ली आहा. पूर्ण मालकी आमकां जी डेफिनेट टायटल आहा तांकां मेळिल्ली आसा. तूं दिवपी आमकां कोण? पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फातोड्ड्या ब्रेस्तारा FC गोवा पंगडाच्या फॅनाक मारपेट करपाचे घडणुकेचो विशय अजूनय तापता. सोमारा आपान हे घडणुकेचो निशेध केलो. घडणुकेची चवकशी करून संबंधितांचेर कारवाय करपाची मागणी तांणी केल्या. चल्याच्या बापायन संबंधिता आड पुलिशेन कागाळ दिल्या, पूण ताचेर अजून कारवाय जावंक ना. हाचेर लक्ष घालचे अशी मागणी करपी निवेदन आपान उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक दिला. FC गोवा आनी दिल्ली डायनामोज पंगडाचे मॅची उपरांत लेस्टर डिसोजा, ताचो बापूय सेबी आनी आवय टीना सांगातान खेळा मैदानाचे कुशीक रावून फोटो काडटालो. ह्या वेळार पुलीस आनी ISLच्या सेक्युरिटी वांगडा ताचो वाद जालो. उपरांत पुलिसांनी आनी ISL सेक्युरिटींनी लेस्टरा सयत ताची आवय आनी बापायकय खोटांनी मस्तिल्लो. We at Aam Aadmi Party condemns what had happened there at the football ground, and we have brought a memorandum or a protest letter to give it to the collectorate, and we requested the DM, because DM has the power to maintain the peace and the order in the district. So we request the district collectorate to look into the matter and see that this kind of illegalities doesn't happen in future. We request the district collectorate to see that the peace prevails and the action to be taken in future on this kind of atrocities. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. ट्रॉलराचेर काम करपी एका कामगारान दुसऱ्या कामगाराचेर दाणो मारून ताका जिवेशी मारलो. आयतारचे राती कडेन खारीवाडो वास्को नांगरून दवरिल्ले नुस्तें जेटीचेर ही घडणूक घडली. खुनाच्या आरोपावेल्यान ओरुसाच्या 35 वर्साच्या पिरायेच्या कामगाराक वास्को पोलिसांनी धरलो. 35 वर्सां पिरायेचो ओरिसाचो मजूर याकूब लुगन हाणें तेच जेटीचेर काम करपी समीर उर्फ मिथून ह्या 42 वर्सां पिरायेचे मजुराचे तकलेर दाणो मारून ताका जिवेशी मारलो आनी थंयच्यान तो पळून गेलो. पुलिसांनी 24 वरां भितर ताका धरून पुलीस कस्टडीत घालो. वास्कोचो निरीक्षक नालोस्को रापोज हे विशीं अदीक म्हायती दिता. One liberal, namely Yakub Lugan, age 35 years, native of Sundargarh, Orissa, assaulted another liberal, namely Mithun, alias Samir, age 30 to 40 years, full details not known, with a wooden danda, whereby he succumbed to the injuries on the spot. He was declared broad dead at Cottage Hospital, Chikali. Subsequently, the accused fled away from the scene of offence. All proceeded in search of the accused person, and finally the accused person was located at Vasco, and he was brought into the police station and presently placed under arrest. We will be producing before the magistrate to seek his police custody. Detailed scene of offence Panchama is being done in this case. Further investigation is in progress. मजगती ट्रॉली धन्याकडेन पुलिसांनी ताचे कडेन काम करपी कामगारांचे वळख फॉर्म मागले. ताणें ते कामगारा कडल्यान भरून घेवंक नाशिल्ले. ताका लागून ट्रॉली धन्याचेर केस फायल करतले अशें PIन सांगलें. We also found that the trawler owner had not filled
submitted forms regarding employee verification to the local police station as required due to the notification issued by the district magistrate, South Goa Margao. So we will be filing a report against the said trawler owner under section 180 IPC before the executive magistrate. वास्कोचे आमचो खबराकार हिरू महाले. म्हेळ्या उदकाच्या प्रकल्पाक कोलवा पंचायतीन खर विरोध केला. ह्या प्रकल्पाचे बांधकाम बंद करचे असो आदेशच पंचायतीन जारी केला. ह्या प्रकल्पाच्या बाबतीत संबंधित खात्यान थळाव्या लोकांचे सुचोवण्यो घेवंक ना अशें पंचायत म्हणटा. ह्या प्रकल्पाचे काम 90% पुराय जाला. अशें आसून लेगीत प्रकल्पाचे काम बंद करचे असो आदेश पंचायतीन जारी केला. कोलवेच्या गावा खातीरच हो प्रकल्प आसचो हे अटीचेर ह्या प्रकल्पाक हरकत ना दाखलो दिल्लो अशें कोलवेचो सरपंच अँथनी फर्नांडीस म्हणटा. प्रकल्पाक TCP खात्याची मान्यताय नसताना हो प्रकल्प पंचायती मुखार दवरला अशें ताचें म्हणणें. पयलो आमी ताका पयलो स्टॉप नोटिसान काम बंद जाल्लें. उपरांत ग्रामसभान एक डिसिजन घेयलें की तुमी लिगल एडवायस घे आनी फ्युचर प्लॅन कितें आसा तो हें करपाक. सो बेज ऑन दॅट हेजो ग्रामसभा रिजोल्युशन आमी पायल्याक धाडली कित्याक ती लिगल एडवायस आसा. सो लिगल एडवायस येयलो तेजेर सारकें एज पर खालू सालवारीस तुजो लिगल एडवायजर तेणें कितें सांगलें आमकां ताका आनी परत आनी एक एडिशनल शोकॉज कम स्टॉप नोटीस धाडलो. सो एज पर लिगल एडवायस आमी ताका सेकंड शोकॉज नोटीस जावन स्टॉप नोटीस जालो. सद्या आतां काम तेजें बंद आसा कित्याक ताका कन्वर्शन सांगत ना. एज पर आमी फायल चोवूंक ना आनी TCP एप्रुवल प्लॅन ना प्लस हें ना की तें EI बी कांय केलें ना तेजें. सो बेज ऑन दॅट द वर्क हॅज बीन पंचायत डायरेक्ट टू स्टॉप द वर्क विथ इमिडिएट इफेक्ट. बेज ऑन द रिपोर्ट आखी विलेज आखी विलेज प्लस कॉन्स्टिट्युएन्सी फ्रॉम कंसावली टू कावेरोसी येता म्हणून लोक चळोवन पडलो. सो देट वील ह्यूज 7.5 MLD इज टू मच फॉर कोलवा. कोलवाची आतां लोकांक एक कन्सिडर करून आतां ओन्ली फॉर कोलवा विलेज आनी तेमी तर केअर घेतली जायत नॉट टू रिलीज द वॉटर इन द सी देन ओन्ली पीपल वील एग्री टू इट. कोलवेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोमंत विद्या निकेतनान विनोदी साहित्यीक पु ल देशपांडेची जन्मशती मनोवपाचें थारायला. शुक्रारा 16 नोव्हेंबराक निकेतनाच्या फोमेंतो MP थिएटरात सांजे 5:30 ताचें उक्तावण जातलें अशें गोमंत विद्या निकेतनाचो अध्यक्ष जनार्दन वेल्लेकारान सांगलें. संगीत, नाटक, विनोदी बरप आणि विनोदी कथां खातीर फामाद आशिल्ले ज्येष्ठ साहित्यीक पु ल देशपांडेक मानवंदना म्हण गोमंत विद्या निकेतनान वर्सभर कार्यावळी करपाचें थारायला. ते भायर 8 डिसेंबराक गोंयभरच्या हायर सेकंडरीच्या भुरग्यां खातीर उलोवपाची सर्त घेतले. ते खातीर विद्यार्थ्यांक पु ल देशपांडेचे व्यक्ती आणि वल्ली ह्या पुस्तकाचो आदार घेवचो पडटलो. म्हणून आमची संस्था ओनू पु ल देशपांडे यांका मानवंदना म्हणून वर्सभर पु ल देशपांडे यांच्या नावान जन्मशताब्दी साजरी करूंक सोदता. 8 नोव्हेंबराक जावपाच्या ऐवजी आमी दिवाळेची परब जातरेच करची म्हणून आतां 16 नोव्हेंबर शुक्रारा आमच्या संस्थेच्या फोमेंतो या MP थिएटरांत ह्या जन्मशताब्दी वर्साचें उद्घाटन करतली. इतल्यान आमी थांबची नात. वर्सभर आमी दर म्हयन्याक एक कार्यक्रम आमी आयोजीत करपाचें ठरयलां. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. इतिहासीक गिन्यानशैली आशिल्ल्या योगाक आनीकय मुखार व्हरपा खातीर केंद्र सरकारान पावलां उबारल्यात. ते खातीर देशांतल्या वेगळ्या राज्यांत योग आनी नॅचरोपॅथीच्या अभ्यासा खातीर 2 पोस्ट ग्रॅज्युएट आनी केंद्रीय संस्था उबारतले अशें आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान परतून एकदां सांगलें. सर्वसामान्य मनशाचे भलायके खातीर योग हे आंतरराष्ट्रीय परिशदेंत तो उलयतालो. योगाक लोक चळवळीचे स्वरूप दिवपा खातीर वावर केल्ल्या दरेका संस्थेचे मंत्री श्रीपाद नायकान उपकार मानल्यात. देशांतल्या नामनेच्या संस्थांच्या सांगातान योग आनी नॅचरोपॅथीचेर संशोधन करपा खातीर यत्न सुरू आसात अशें मंत्री श्रीपाद म्हणटा. आयकात तो कितें म्हणटा तें. Ministry since last 4 years successfully observed the International Day of Yoga not only in our country but across the world. I am very happy that the last year more than 10 crore people have benefited out of the different program of the International
Day of Yoga across the globe. That contribution of the different yoga organizations, be it small or big, for making the International Day of Yoga a people's movement. Interestingly, the participation is mostly on voluntary basis. The Central Council for Research in Yoga and Naturopathy is the process of establishing 2 postgraduate institutes and few central research institutes for yoga and naturopathy in different parts of the country. Efforts are made to conduct the collaborative research work in eminent yoga, naturopathy and medical institutes. 70 आणि 80च्या दशकांत योग शिक्षकांक टिकेचे धनीत जावचे पडटले. त्या वेळार तांकां जगपय कठीण जाल्ले, पूण तांणी ते सगळे सोंसले आणि आता संबंध संसारानच योगाक मान्यताय दिल्या अशें आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर म्हणटा. योग म्हळ्यार शारीरिक व्यायाम न्ही, योग म्हळ्यार आमचे अस्तित्व अशेंय तो म्हणटा. And all the yogis throughout the world, yoga teachers, have undergone a lot of humiliation in the 70s and 80s just being a yoga teacher. It was not easy for them. It was not an easy life for them. Lot of sarcasm, cynicism, criticism they had to face, but they moved through all that, and today yoga has become an accepted norm world over. And many institutions, medical institutions, are interested in doing research, and they are doing research. Again here, yoga is not just some physical exercises, it is the vibrancy of our being. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. जपान आणि इटलीच्या कराटे खेळगड्यांक हारावन भारताच्या खेळगड्यांनी कॉम्बॅट मार्शल आर्ट अजिंक्यपद सर्तीत वट्ट 60 पदकां जिखली. हातूंत भांगराची 13, 34 रुपया जाल्यार 13 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. CMAA अजिंक्यपद सर्तीत भारत, जपान आणि इटलीचे खेळगडे वांटेकार जाल्ले. देशातल्या 17 राज्यांच्या खेळगड्यांनी वेगवेगळ्या गटांत भारताचे प्रतिनिधित्व केल्ले. हे सर्तीत 11, 13, 18 वर्सां सकयल्ले आणि 18 वर्सां वयले अशी गटवारी आशिल्ली. ही सर्त हालींच वास्को जाली. कॉम्बॅट मार्शल आर्ट टुर्नामेंट आसलेलो, तितून 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट आसले, टोटल इटाली, जापान आणि इंडिया रिप्रेझेंट आसले, आणि प्लस तितून 17 स्टेट्स आसलेले. आउट ऑफ दॅट वी वॉन 55 मेडल्स. तितून आमगेले गोल्ड 13 मेडलां, सिल्वर 24 आणि ब्राउन्स 13. फक्त आमी 3 जाण आसलेले, मोहम्मद शबीर गांव, शबीर खान, मधुकर गोगले आणि प्रसाद कोरगांवकर. ते कॅटेगरी वाज आसलेले, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 18 आणि प्लस 18 अबाव आसलेले. टोटल आमचे 35 स्टुडंट्स आसलेले. आणि आमच्यांनी आमकां चड करून आमकां सपोर्ट दिला सुरज कराडकरान सपोर्ट दिला आमकां. तो आमचो सेन्सर आसलेलो. ही गिवन अ मोरल सपोर्ट टू अस. जे सिनियर स्टुडंट आसा तेंच्यांनी मार्शल आर्ट आमी घेतली, कॉम्बॅट मार्शल आर्ट म्हणून. तितून आमकां इंटरनॅशनल आमचो टुर्नामेंट आशिल्लो. तितून आमी भुरग्यांक हांवें मोरल सपोर्ट दिला म्हाज्या भुरग्यांक की तुमी चॅम्पियनशीप खेळा म्हणून. आनी मॅक्झिमम आमकां मेडल्स येयले ह्या चॅम्पियनशिपाक. मॅक्झिमम आमी ओवरऑल ट्रॉफी येयली आमकां चॅम्पियन ऑफ द चॅम्पियनशीप. आणि आता आमी नेक्स्ट टुर्नामेंट एशियन चॅम्पियनशीप म्हणून आसा, तितून आमी ट्राय करता की मॅक्झिमम आमी तितून पार्टिसिपेट करता. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.